माझे नाव सूरज रवींद्र चोडणकर। हांव ह्या शिवोलीचो एक नागरीक आणि ह्या नागरिकाचे एक जबाबदारी असता, त्या जबाबदारेन हांव हांगा येयला। ही पळयता तुमी पळयता ही झर आमी ल्हानपणाच्यान ह्या झरीचें उदक खातात। हांवूच असो न्ही, पूर्ण शिवोलकार शिवोलचे भायले सुद्दां लोक ह्या झरी कडेन येतात। ल्हान ल्हान भुरगे ह्या दिसांनी समर हितून हांगा न्हावपाक येतात, सगळे झरीचें उदक वापरतात, खावपाक वापरतात, पिवपाक वापरतात। आनी हें झरीचें उदक खंयच्यान येता हें कोणाकूच कळोंक शकना, कारण हें कोणें सायंटिस्टान तयार करूंक ना किंवा कोणेंच मनशान तयार करूंक ना। हें दैवी देणगी आमकां ही, आनी हो हे डोंगराच्या हेतूंतल्यान हो झरो आमकां पावता, हे जमनींतल्यान आमकां हो झरो आमकां मेळटा आनी डायरेक्ट उदक पिवूंक शकता। कारण हेजी हांवें टेस्ट सुद्दां केल्या, इट इज सो गूड। कारण हांवें टेस्ट करून अल्कलायन एसिडीक आहा काय पळयलें, पण एसिडीक ना, तें बरें उदक आसा, पिवणा सारकें डायरेक्ट सुद्दां घेवन सुद्दां डायरेक्ट पिवूंक शकता, कसलेंच तापयनासतना सुद्दां पिवूंक शकता, अशें उदक हें झऱ्याचें उदक। पण दुर्दैवाची गोश्ट आज म्हाकाय लक्षांत येयलें की डेली हांव हांगा येता सकाळी फुडें। आज सकाळी फुडें लक्षांत येयलें की म्हाज्या उजव्या सायडीन जी भरून सगळी झाडां आसली, माड आसले, आंबे आसले, ते माड नाच जाल्ले आसा। जवळ जवळ आतांच एक शेतकार येयल्लो, तेजी एक कितें तरी कंप्लेन आसा आनी फॉरेस्ट ऑफिसरूय हांगा पावलो आनी ते लक्षांत येयलें की जवळ जवळ 14 माड कट केल्या आनी 15 माड आतां कापपाच्या दिशेन आसा। आनी ते माडाचे कोणाक दिसचें न्ही, वयली हे सगळे शेतान, म्हाज्या दाव्या सायडीन शेतान सगळी उडयल्ली आसा। आनी आतां भंय दिसता, अशें कट केलें की थोडे कितें म्हणटा, अरे ती प्रायवेट प्रॉपर्टी जावं, पण जेन्ना कट केली की भंय दिसता व्हडलो प्रोजेक्ट येतलो आनी मागीर तेजे ते सिवेज आसतले आनी कितें आसतलें ते हितून फ्रीक जातले, फाल्यां उदक पिवपाक आमकां सारकें मेळचें ना, दूशीत जावं शकता किंवा डॅमेज जो आसा तो झरोय बंद पडूंक शकता। कारण अशी गोश्ट आजकाल घडल्या, बरो झरो 24 वरांचो येणारो उदक दिणारो झरो जो आसलो देवळाचो, हो कोणें तरी एक व्हडलो प्रोजेक्ट हाडला आनी तो ठीक करता करता ते उदकूच बंद जालें। अशें आमचेर येवचें न्ही। हें स्प्रींग जी आसा, हे झर जी आसा सगळ्यांक मेळची, त्या खातीर एक नागरीक म्हणून कर्तव्य म्हजें की ह्या झर वाटोवपा खातीर आमी हांगा उबे रावंक जाय आनी सगळ्यांक आव्हान कर एकठांय जावया आनी व्हडलो जर प्रोजेक्ट हे झर डॅमेज जाता आसत तेजेर आमी वाटोवपाचो आमी प्रयत्न करूंक जाय। म्हणून मेन्शन केल्लें ना, कोण म्हणटा प्रायवेट प्रॉपर्टी तो कटींग करता, पण डिस्टन्स पळयचे जाल्यार एक कितले आसतले, एक 500 मिटर सुद्दां ना, हें एक 200 मिटरा भितर हें चालू आसा। 200 मिटराच्या हेतून सुद्दां जाल्यार कितलोसो डॅमेज जावं शकता ह्या व्हडल्या झऱ्याक। कारण हो झरो आहा तो 24 वरां मेळटा, केन्नाय यो तुमी, तो झरो सारको प्युअर उदक आमकां दिता। इन्फॉर्मेशन सद्या मेळ्ळां की हेजी कापणी केल्या पळय ते परमिशना बद्दल वगैरे पळय, आमी परमिशनाचें आमी हें करिना, परमिशनां आसता कारण हांगा परमिशनां डोंगरूय कापपाक दिता, परमिशनां पळय जाल्यार शेतांय पुरोवन करता आनी थंय व्हडली व्हडली हे घरां बांदता, ही परमिशनाचें हांव तितून पडना। पण एक सांगूंक सोदता की हो झरो जो आसा, ही स्प्रींग जी आसा, नॅचरल स्प्रींग जी आसा, देवी आमकां देणगी आसा, ही आमी वाटोवपाचो प्रयत्न करप। हेच्या अवती भोवती कसलेच व्हडले प्रोजेक्ट बीन येवपाक दिवंक करना। जेन्ना ते डीप खोलायेन वयतले तेन्ना तेजो असर जो आसा तो खरोच ह्या झरीचेर जावं शकता।